शांताराम नाईक आमचे बरोबर आयज ना, पूण तांचो बरो वावर, बरें काम, बरें कार्य तुमच्या मुखार दिश्टी पडटा. आयज जरी तर ल्हान प्रोजेक्ट आमचे नदरेन एक म्हत्वाचो प्रोजेक्ट, कित्याक हे फाटल्यान जें तुमकां दिश्टी पडटा हें एक शिक्षणाचें मंदिर. दिस इज अ टेम्पल ऑफ एड्युकेशन. आनी जितलो वावर आमी हांगासर करतात तितलोय वावर उणी म्हणल्यार जाता. एक टायमार आमी हिंगा सादी शाळा स्टार्ट केल्ली, उर्दू शाळा, मागीर इंग्लीश शाळा, मागीर प्री प्रायमरी, सेकंडरी, आज हाय सेकंडरी. उणे 1000 वयर भुरगे हांगा शिकतात. आनी म्हाका दिसता आज चडांत चड गरज आहा सरकारान हांगा फूल फ्लेज एड्युकेशनल कॉम्प्लेक्स, फूल फ्लेज कॉलेज, जशी टेक्निकल एंड अदरवायज आमकां जाय हिंगा. हांवें मागणी केल्ली आनी म्हजें स्वप्न आसलें, आनी ताका लागून हांवें हिंगा 1,25,000 जमीन घेतलेली फॉर अ टेक्निकल एड्युकेशनल कॉम्प्लेक्स. 10 वर्सां जालीं आमी नासले हिंगा. सरकार ही जमीन हाका दितलो, ताका दितलो, ताका दितलो म्हणटा. म्हत्वाचें ही जमीन गेल्ली फॉर technical education, whether it is polytechnic or engineering or for college. I will work hard to see that their dream, which was also my dream, and my dream, which was also their dream, even though has gone behind for the last 10 years, will come on the topmost agenda. So we will have today a full-fledged technical educational complex over here. आयज हे आमचे कंपाऊंड वॉल जे आयज आमी इनॉग्रेट केला, बाबलू ते बाब एक्स आमचो MP शांताराम नायकाक आमी प्रपोजल घातलेलो आनी हो 26 लॅक्साचो तेणें सँक्शन केलो आनी आयज हो आमी आयज इनॉग्रेट केल्ले आसात. हांव चडांत चड तेका बाब शांताराम नायक हांव श्रद्धांजली अर्पीत करता. आमचे बरोबर ना, दूख जाता, पूण तेका हांव तेजे चलो आसा, हांव तेका तेका थँक्यू म्हणटा की तेजे बापायन आमचो कितलो वर्साचो जो आयज कंपाऊंड वॉल आमी जे स्ट्रगल करताले ते आमचे तेणें साकार केले. हांव देव बरें करूं म्हणटा बाब लुईजीन बाबाक, तो एक्स CM, तेणें खूब हातपाय सपोर्ट केलो आमकां.